नमस्कार, पळय प्रुडंट खबरो. इलेक्शनाक 57 कोटी खर्च, सगळो खर्च गोंय सरकाराच्या माथ्यार. इलेक्शन आचारसंहिता अजून सदळ केल्ली ना. 11 मार्च मेरेन मशीन पणजे मडगांव सीसीटीव्ही सर्वेलन्सांत. कुडचड्यार एक्सिडेंट. शिरफोड कुडचड्यार रावपी मूळ केळराचो स्कूटरवालो गेलो, ट्रकान दिलो धक्को. कुडचडकार मागतात बायपास. इलेक्शनाचे राती बाणावले पियेवंक बसलो म्हूण मिकी ताचे साथीदाराचेर FIR. इलेक्शन एजंटांनी आपल्या आंगार गेले म्हणून रोहन मागता पुलिसांचे सस्पेन्शन. निमणे 3 दिसांत लाट काँग्रेसी वटेन. फातोड्डेच्यान येवन नावेले पयशे वाटले. आर्मीच्या वोटरांनी केलो सर्जिकल स्ट्रायक. लुइजिनाचो बोवाळ. आख्या मडगांवा बूथ नंबर 8 मंगळारा परत मतदान. 791 मतदार परत मतदानाचे तयारीत. त्या वाठारापुरती पब्लीक हॉलिडे. आणि वेंचणूक सोंपली. निकालानंतर जाय सिरियस काम. दर एक मतदारसंघाच्यो समस्या कितें. प्रुडंटाचे मतदार राज्याचेर खासा सिरीज लोकनामो. विधानसभा इलेक्शना उपरांत 251 उमेदवारांचो फुडार 1641 मशिनांनी सीलबंद जालो. मडगांव आख्या बूथ नंबर 8 वेले एक मशीन सोडल्यार सीलबंद केली बाकीची व्हीव्हीपॅट EVM मशिनां पणजे बालभवन आनी मडगांव बड्डेचे मल्टीपर्पज स्कूल हॉलांत टायट सेक्युरिटींत दवरल्यात. मशिनां 11 मार्च मेरेन तशी उरपाची. ही पणजेच्या बालभवनांतली सेक्युरिटी. हांगा 3 लेयर सेक्युरिटी आसा. CRPFच्या एका बटालियनान इनर सेक्युरिटी जाब सांबाळ्ळ्यो. सेकंड लेयराची सेक्युरिटी JRPची आसा. तिसरी लेयर सेक्युरिटी पणजी पुलिसांची. पुराय सेक्युरिटीचें फुडारपण एक गार्ड कमांडर करता. CCTV सर्वेलन्सान इलेक्शन कमिशन हे वेवस्थेचेर नदर दवरून आसा. पोलिंग जाले उपरांत जी EVM मशीन आसता ती सगळी EVM मशीन्स जे ताजो स्टोरेज पॉयंट आसा थंय स्टोरेज केल्ली आसा. आनी हांगासर 24 तास सेक्युरिटी आसता. ते हातूंत फर्स्ट हें आसता तातूंत सेंट्रल फोर्सीसचे आसता तांची सेक्युरिटी आसता. आनी ताजे भायल्यान दुसरे कॉर्डन आसता. तिसरे हाजेर लोकल पुलीस आमचे सेक्युरिटीचे आसता. म्हणजेच ते सेक्युरिटीच्या हातूंत म्हाका सुद्दां जर आतां वचपाक जाय जाल्यार म्हाका वचपाक मेळना. फक्त ऑथोरायज जे मनीस आसता आनी ऑथोरायज डे आसता तेच वचपाक मेळटले. थंय CCTVचो प्रबंध केल्लो आसा आनी सगळे जे पळय हें आसा ते CCTV थंय चालू आसा. म्हणजेच जर कोणी अनधिकृत मनीस थंय वचत जाल्यार तो सगळो ते CCTVच्या हाजेर रिकॉर्ड जातलो. म्हणजे इतली सेक्युरिटी थंय पोलिंग मशिनां हाडले त्या दिसाच्यान कावंटींग पर्यंत थंय ती तशीच सेक्युरिटी उरतली. हे बड्डेचे मल्टीपर्पज स्कूल. हांगा दक्षिणेंतली EVM मशिनां दवरल्यांत. सेक्युरिटी मोठ्या प्रमाणांत दवरल्या. पुणटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी विश्वेश प्रभुदेसाय. इलेक्शनाक सुमार 57 कोटी खर्च जालो. नव्या नेमा प्रमाण सगळो खर्च गोंय सरकाराक फारीक करचो पडटलो. पयलीं अर्दो खर्च केंद्र सरकार करतालो. अंदून नवी व्हीव्हीपॅट मशिनां घाल्ल्यान खर्च वाडला. वेंचणुके वेळार लागू जाल्ली आचारसंहिता अजून सदळ केल्ली ना. मुख्यमंत्री सध्या दिल्ली गेला. तो आयल्या उपरांत आचारसंहिता रिलॅक्स करूंक आयोगाक बरोवपाचो. विधानसभा इलेक्शनाक आता पुराय खर्च राज्य सरकाराक पडटा. नव्या नेमा प्रमाण आता पहिली भशेन अर्दो खर्च केंद्र सरकार करचो ना. अंदू गोंय विधानसभेच्या इलेक्शनाक सगळो खर्च 57 कोटी आयला. वेंचणूक आयोगान अंदू व्हिडिओ वॉल IT ॲप्लिकेशना वरवीं वॉच दवरिल्लो. त्या भायर 100% वेबकास्टिंग केले. वेंचणूक अधिकाऱ्यांक सेक्युरिटी आनी इलेक्शन स्टाफाक गाडयो भाड्यान दिल्यो. इलेक्शन ड्युटीर आशिल्ल्यांक जेवण आनी बाकीचो खर्च. अंदू पयलेच फावट व्हीव्हीपॅट मशिनां हाडिल्लो ताचोय खर्च वाडला. व्हीव्हीपॅट मशिनांच्यो बॅटरी पेपर बाकीचो खर्च सुमार 1.5 कोटी 25 लाख जाला. 2012च्या विधानसभा वेंचणुकेक हो खर्च 27 कोटी आशिल्लो. इतले मजगतीं मुख्यमंत्र्यान आचारसंहिता रिलॅक्स करपाक अजून इलेक्शन कमिशनाक बरयल्लें ना. मुख्यमंत्री दिल्ली गेला.
तो आयल्या उपरांत आयोगाकडेन पत्रव्यवहार जावपाचो. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी शिरीष कुंकळेकार. नुवेचो आमदार मिकी परत कायद्याच्या कचाट्यांत सापडलो. मिकी आनी मॅथ्यू दिनिजाचेर FIR रजिस्टर केला. ड्राय डे दिसा रातचे 11 उपरांत एक बारा रेस्टॉरंटात मिकी आनी मॅथ्यू खंय पिवंक बशिल्ले. मिकीचेर कोलवा पुलिशेंत वेंचणूक आचारसंहिता मोडल्या म्हूण कंप्लेन जाल्या. नुवेचो कॅन्डिडेट बाणावले कित्याक पावलो काय म्हूण जिल्लोधिकाऱ्याचो प्रस्न. The flying squad of Banavli constituency, the flying squad officer has filed a FIR against two persons, Mickey Pacheco, who is the Nave constituency candidate, and Mr. Matthew Diniz, resident of First Ward Kolwa. The reason for this FIR has been that on the 3rd of February, these two persons were found drinking liquor at the Kentucky restaurant after 11 o'clock. This was a violation of the code of conduct which was in force, since as per the code of conduct on 2nd onwards was a dry day, and for sale of liquor was not allowed. Second, it is also saying that there is another violation in the sense that Mr. Mickey Pacheco is not a candidate in the Banavli constituency, so he could not have been present in Banavli constituency. He should have been present in his constituency, that is Nuwe, but he was found in the other constituency. So on both these counts, FIR has been filed by the flying squad team in the Kolwa police station, and it has been registered as an NC case under section 186, 504 and 188 read with 34 of IPC. मिकी म्हणटा आरोपात कांयच तथ्य ना. Denying is there is no point in denying. Nothing happened like that. We were not drinking only. I was not inside only. I was outside. Let them see. Whenever they come, flying squad, they advance, they come on the spot and they record. You agree with me? When they record, let them show at least one recording. I was inside or Matthew was inside. Okay? Or we were drinking. Let them show. They went inside and they searched, and they had given a report that everything is sealed. It is closed. Everything is closed. Where is the caution now? You tell me, where is the caution now? The bar upon Mickey and Matthew are drinking. It is his restaurant. And where is the caution Mickey and Matthew are drinking in his restaurant? It is like, no point in talking also. But anyway, since there's a complaint, and I got a complaint copy, somebody sent me on WhatsApp. I will just ask the police, rather than he proceeding, I will ask the police, let him prove if I was inside. He should be, let him show the footage, let him show if he had taken any pictures. There was one drink glass was on a table. There is no, forget about drink glass on the table. All the tables, they kept chairs on the table. Some of his worker was sleeping on the table. Okay, and the discussion took place not even in the Kentucky, it outside the Kentucky, 10 meters from where the climbing step in the Kentucky, 10 meters in the parking. In fact, I was next to my car. Bureau report prudent. कुडचड्यार एक्सिडेंट जालो. AVK गोपी मूळ केरळांतलो आनी सध्या शिरफोट कुडचड्यार रावपी एक्सिडेंटात आगताक गेलो. ताचे डिओ स्कुटरीक ट्रकान बरोच धपको दिला. कुडचड्यार बायपास अजून कित्याक जाल्लो ना काय म्हूण लोक आमदार निलेश काब्रालाक विचारतात. आमगे हिंगा तो फक्त मेन कारण म्हणटा तो टिंटेड ग्लासीस. 8 दीस पयलीं हांवें सगळ्या हे कंपनी वचोन पर्सनली सांगलें की टिंटेड ग्लास सगळे काडात म्हणून. KCMा गेल्लो, अगरवाला गेल्लो, सेजा गेल्लो, आमगे 3 चलता. 10 दीस पयलीं म्हाका उडयता आसले. तेका कांयच दिसती पडना त्या मनशा त्या ड्रायव्हरा. आख्खी फूल दोनी सायड ब्लॅक करून भोंवताय, मुखार ब्लॅक करताय. हेजेर मातशें आमगेले ट्रॅफिक सेलान मातशें हेजेर कडक एक्शन घेचें आनी असली फुडें एक्सिडेंट बीन अवॉयड करपा लागून. अशेंच मरपा आमी कुडचडकारान रस्त्यार पडून
फाल्यां मागीर 5 लाख दिवपाचे आनी सेटल करपाचे 5 लाखां सेटल करपाक तुमच्या बॉडी आमची व्हॅल्यू आमचे सगळ्या व्हॅल्यू 5-5 लाखाचो तुय बांदपा जाय आशिल्लो बायपास तू 10 वर्स पावर आशिल्लो चांगला मरे तांबडे मातेर चांगला मरे 1.5 वर्सां भितर आपण बांदून दिता परिकरेन सांगत आसतना 2 वर्सां भितर काडलो मागीर कितें जालें बायपासाचे गाडी येताली मोटरसायकल ह्या सायडीन आसलेली त्या सायडीन आसली ह्या सायडीन किन्नर सायडीन तेजी सायडीन आहली हय तशी येता येता मागीर अशी गाडी येयली न्हू तो तेणी अशी गाडी पळयतना गाडी सायडीन आसली खरें ते गाडयेचे फाटले जे हे आसता टायर तेज्या हेजे अशी हे जावन म्हणल्यार गाडी बॅलन्स सांबाळून तेका गाडी आपूण पडली अशी गाडी पडटाना टायर फाटले टायर गेले त्या जाग्यार हांव त्या शॉपा कडेन आशिल्लो प्लंबरींग आनी सडनली आवाज जालो पळय जाल्यार ट्रक तेजे फाटले टायर कितें घालून तो मुखार धांवलो बरो बोळा जालो बरोबर कोणे वचून मुखार सगळ्या आडायलो ट्रका आनी आतां सगळे मागीर पुलीस स्टाफ एम्बुलन्स बी फाटोफाट फोन मारतरी सगळे आयले गाडी धरली आनी आतां पंचनामे चालू आसा आमी सगळे पळयता दोळ्यांनी लँड एक्विजिशन पॉलिसी जावंक नाशिल्ल्यान बायपास जावंक पावलो ना म्हूण आमदार सांगता आणि कालू एक्सिडेंट जालो हे दिसान डेली 3-4 एक्सिडेंट झाले काल एक रॉंग सायडीक आडून प्रिती अपार्टमेंट्सा कडेन एक्सिडेंट जावन एकटो मेलो आज ट्रका अंदर कोण मेलो हांवें जेन्ना इशू काडलेले आज इशू बेश्टे करता हांवें सांगलेलें की जो एक्झिस्टींग रोड आहा ताका कॉरिडॉर टायप करया मदीं तांकां बॅरिकेड करून मायनींग ट्रक सोडया आनी बायपास तो जायना म्हण हेणीच आडयलें ना आतां म्हाका विचारता की बायपास कितें जावं ना अरे हांकां एड्युकेटेड लोक जेन्ना हांकां थोड्यांक जे पॉलिटिक्स करूंक सोदता तांकां खबर आसा की बायपास कितें जावं ना एक्विजिशन पॉलिसीच ना 2012 जेन्ना हांव निवडून येयल्लो तेन्ना 8 महिन्यांनी 6 महिन्यांनी एक्विजिशन पॉलिसी चेंज जाली ती आज पासून एक्विजिशन पॉलिसी जायना आनी दुसरो गोष्ट जे आसा आतां एक्झिस्टींग रोड जो आसा एक्झिस्टींग रोडाक हांवें ताका सजेशन दिलें की मदीं बॅरिकेड घाल्या आनी ट्रक मायनिंगाचे ट्रक आसा ते मदल्यान सोड्या तेय ताणें म्हाका करून दिवना आनी ह्यो गोश्टी आतां हे सांगता तेन्ना हो तो जेम्स म्हणटा तो स्वास घेवपाक आमकां जायना म्हणटालो आनी आज येवन हांगा नाटकां करता हांवें ताका सांगलेलें की मदीं बॅरिकेड घालून तांकां ट्रक मदल्यान सोड्या आनी पेडेस्ट्रियन सायडीन सोड्या तें म्हाका करून दिवना पूण हांवें डिसिजन घेतला की आतां म्हणटा 11 तारीख पासून रावपाचें आनी लोकांनी म्हाजे जो विश्वास दवरला तो करतलो आनी म्हाका तो मायनींग कॉरिडॉर करपाकूच जाय पूण इट इज इम्पॉसिबल टू डू विदाउट एक्विजिशन सो एक्विजिशन पॉलिसी जे पर्यंत जायना ते पर्यंत हांव करूं शकना पूण टेम्पररी जे रिलीफ आसा ते लोकांक त्रास जाता ते लोकांक जो विशय जाता ताका मदीं हांव बॅरिकेड करून जे मायनींग ट्रक आसा ते सोडटलो पुणेंच्या खातीर मयूर नायक घेऊ एक ब्रेक